काणकोणात आज एक फॅटल एक्सिडेंट जालो, फॅटल भिरांकूळ एक्सिडेंट. हितून भितर काणकोणचेच एक भुरगें सुचिता बांदेकर हे जाग्यार सोंपलें. डिटेल म्हायती अशी की सुचिता बांदेकर हे हांगा मल्लिकार्जून कॉलेजींत शिकयताले आनी ते कॉलेजी येताले तेन्ना ते शेळी हांगच्यान काणकोणच्या दिशेन तेजी स्कुटर येताली आनी दुसरी गाडी जी 4 व्हिलर आसा ती मडगांवच्यान कारवारच्या दिशेन वयताली, के रजिस्टर गाडी. तेची गाडी 4 व्हिलर जी आसली ती कशी भायर गेली आनी रॉंग दिशेन ताका मारून तो एक्सिडेंट जालो. कशी ती भायर गेली हाचो कांयच अंदाज मेळना. कितें जालें आज एक्झॅक्टली सांगपाक खूब वायट दिसता. आतां सद्या सकाळीं सुचिता बांदेकर हें भुरगें मल्लिकार्जून कॉलेजींत ते शिकयताले, कोंकणी लेक्चर बेजिसीर नवें शिकयताले. आनी पळयल्यार सांगपाक खूब हें आसा, कारण आतां येतना अशें ह्या भुरग्याचेर ल्हान भुरगें बरें भुरग्यांक बऱ्या पैकी वळखता आनी ह्या भुरग्याक आतां एक्सिडेंट जावन ते गेले बाडे आनी लोक सामके सुरसुरतात. आनी कारण म्हणल्यार मेन हायवेचेर हे एक्सिडेंट जे जाता ते कितें म्हूण कळना. पुलीस वाटेर ट्रॅफीक खूब उरता, बऱ्यापैकी तलावां लागून उरता जावं भरपूर गोंयांत धरले ते पळ्या म्हणल्यार लोक पुलीस उरता. पूण ह्याच एक्सिडेंटाचें कसो कंट्रोल हाडप हें कळना तांकां. कशें कोणें कितें करप हें म्हाका कळना. पूण एक्सिडेंट जावन लोक मरता तें खूब वायट दिसता. आमच्या ते लोक बळी वता पळय कारण नासतना बरीं साम भुरगीं यंग भुरगीं बाडे खूब वायट दिसता. ते काणकोणां ताजें कोणें कंट्रोल करप, सरकारान ताजें लक्ष घालून हे स्पिडी गाडी चलोवन ओवरटेक ताजे रॉंग सायडीर मारून ताजे बाड्यार जीव उडयलो. आज सगळे थळावे लोक म्हणटा रस्त्या लागून एक्सिडेंट जाता. ट्युरिस्ट हांगा बेभानपणे गाडी चलयता, हेजेर कांय कंट्रोल ना. सिस्टम जे आसा ते सिस्टमेक बसून कोण जेका जबाबदार, खंयची ऑथॉरिटी एक जबाबदार हें ठरोवन हें वेवस्थीत सुरळीत करचें अशी काणकोणकारांची मागणी आसा.